गोंयांत परतून एक फावट लॉकडावन करपाचें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केलां. गोंय सरकारान 3 दिसांचें लॉकडावन जाहीर केल्लें आसलें तरी गोंयांतल्या लोकांक प्रमोद सावंत सरकाराचेर विस्वास नाशिल्ल्यान लोक तांकां दिसपट्टे लागपी सामान घेवपाक बाजारांत गर्दी करपाक लागल्यात. मुखेलमंत्री सावंतान लॉकडावन करपाचें जाहीर करतकीच रोखडेच लोक बाजारांत पाविल्ल्यान बुधवारा दीस वास्कोच्या बाजारांत अशी गर्दी दिसताली. लोकांनी बाजारांत गर्दी करची न्ही. लोकांक जाय तें सगळें सामान बाजारांत आसा. सामाजीक अंतर दवरून आनी तोंडाक मास्क घालून येवचें अशें आवाहन वास्को बाजारांतल्या मांडकारांनी लोकांक केलां. तो अभी सीएम ने जो डिसीजन लिया वो बराबर किया सीएम ने. गर्दी करने का ज़रूरत नहीं है, भाजी का कमी नहीं होगा लोगों को. जैसा अभी सोशल डिस्टेंसिंग है सब मेंटेन करके लेने का. और भाजी हम लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर दिया है, सबको मिलेगा भाजी बराबर से. लेकिन ऐसा गर्दी करके भीड़ बना के ऐसा फ़ायदा नहीं है. क्यों बोला तो 3 दिन का लॉकडाउन बोला है सीएम ने. ऐसा लोग गर्दी बना रहा है कि महीनों का लॉकडाउन है, तो ये करने का ज़रूरत नहीं है. भाजी सबको मिलेगा बराबर. ऑर्डर काढलेले आहा ते आमच्या गोंया लागून बरेच डिसिजन घेतलेले आहा. आणि आता जे सीएमान ऑर्डर दिला म्हणून 3 दीस गोवा बंद म्हणून दिलेले ऑर्डर, त्याच्या लागून लोकांनी मातशे कॉपरेट करपा जाय. भाजी मार्केटान येवन सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपा जाय. कित्याक व्हडलेशें कांय ना, ते 3 दीस आहा. 3 दीस म्हटल्यार 3 दीस मातशे व्हडलेशें तुका भाजी कांय हें जावपाना. आनी भाजी मार्केटान म्हटल्यार अवेलेबल आसताच आसता. फाल्यांय भाजी डबल येतली, तितून कांय प्रॉब्लेम ना. लोकांनी मातशें मेंटेन करपाचो, सोशल डिस्टन्सिंग पाळपाचो आनी बऱ्या भशेन भाजी घेवन आपापले वचपाचें. तितून कितें आहा, तुमी सेफ जाता, आमी सेफ जाता आनी कांय ना. वास्कोंतलो लोक लॉकडावन मागताले तेन्ना सरकारान वास्कोत लॉकडावन केलें ना. आनी आतां कोवीड दुयेंत पुराय गोंयभर पातळिल्ल्यान लॉकडावन करून कितें फायदो अशें आतां वास्कोंतले लोक म्हणपाक लागल्यात. लॉकडाऊन जर पयलीं जाल्लेलें वास्को जाल्यार इतके केसी वाडपा नासल्यो फस्टींग म्हटल्यार. पण सीएमान डिसिजन लेट घेतला. लेट घेतला. पूण वच जर तेणी पयलीं घेतलेलो जाल्यार इतके केसी मांगरान जावं वास्कोन जावपा नासलेले. आनी आतां कंटेनमेंट झोन बीन म्हणटा पळय तिका टेस्टिंग सारकी जावपाक जाय आसली. आतां लोकांनी जर गर्दी केल्या पळय सगळी, काय सोशल डिस्टन्सिंग ना काय ना. आतां हिंगा सुद्दां केसी वाडपाक शकता. पूण गव्हर्मेंटान सगळे स्ट्रिक्ट जर तर रावलेले जाल्यार इतके केसी हेच जावचे नासलेले. पळोवंक गेलेले गव्हर्मेंट कंप्लिटली फेल जाल्लो हितून पळोवंक गेले. कित्याक बॉर्डरी सुद्दां तेणी सारके हेच करूं नासलेले. जर चॅकिंग जर सारकें केल्लेलें जाल्यार इतके हे प्रॉब्लमूच जावपा ना गोंयांत. आतां गोंयांत सगळ्याकूच केसी वाडलेले आहा. आतां पळया हे जर लॉकडावन घेतला तो सारको घेतला काय कितें तें पळया. पूण घेता जाल्यार सगळें स्ट्रिक्ट आसपाक जाय लॉकडावनाक. पूण गव्हर्मेंट जाल्यार कंप्लिटली फेल जाल्लो हितून.